म्हापसा वेपारी संघटनेन मांडिल्ले प्रस्न 1 जून मेरेन सुटावे जातले अशें आश्वासन आमदार जोशुआ डिसोजान दिलां। 1 जून पयलीं वेपाऱ्यांच्यो मागण्यो पुराय जातल्यो अशें आमदारान सांगलें। वेपाऱ्यांचें करारपत्र, नूतनीकरण, दुकानांचें हस्तांतरण, भाडेपट्टी वसुली आनी हेर प्रलंबीत प्रस्न सुटावे जातले म्हूण मुख्यमंत्री सावंतान मंगळारा पर्वरे जाल्ले संयुक्त बसकेंत आश्वासन दिल्लें। मजगतीं हालींच संघटनेन बसकेंत घेतिल्ल्या निर्णया प्रमाण संघटनेच्या अध्यक्षपदावयल्यान जितेंद्र फळारी हाका काडून उडयल्ल्याचें कळटा। म्हापसा वेपारी संघटनेन घेवन सीएमा कडेन गेल्ले आनी जे म्हापसाचे कितें तरी इश्यू आसले ते खंय तरी सॉल्व जाला म्हणून आयकूंक येता कितें एक्झॅक्ट हेजेर डिस्कशन जालें। आमकां दिसपाक येता की 2-3 वर्सां जालीं हे विशयाचेर चर्चा जायत आसा, पूण काल पयलेच फावटी यूडी मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, PWD मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत जो एक सिनियर मंत्री जावन आसा आमच्या सरकारान, तेका यूडीची जायती म्हायती आसा, हाव टू ऑपरेट, हाव टू फिगर आउट सम सोल्युशन्स लोकां खातीर खंय आमी मदत करूंक शकता। जो मनीस आमदार जावचे पयलीं खूब वर्सां म्हाज्या पांय वांगडा तो एक नगर सेवक म्हणून आसलो, एक चेअरपर्सन आसलो, तोच मनीस काल त्या मिटिंगेक आसलो। आमचे ऑनरेबल मंत्री बाब विश्वजीत राणे आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हेंच्यांनी स्पश्ट करून लोकांचे विचार असले पळय, मर्चंट्साचे विचार असले ते आयकून घेवन इमिजिएट 2-3 सोल्युशनां तेंच्यांनी काडलेले आसा। डिपार्टमेंट विल पुट अप द कन्सर्न नोट along with the support of urban development minister that will go through the cabinet process. जशे निर्णय भायर सरता तशें हांव तेजेर उत्तर दिवंक शकता, कारण आयज आतां मेरेन नथिंग ऑफिशियली हॅज कम ऑन एनी पेपर. इट इज जस्ट अ डिस्कशन. बट जशें डिस्कशन जालें हेजे पयलीं केन्ना तशें डिस्कशन जावंक ना. हांव इतलेंच सांगता की आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट दॅट येता ते 1 जुना पयलीं हें पूर्ण काम जें आसा, हे मर्चंटाचे मागणे जे आसा ते पूर्ण जातले म्हणून म्हाका पूर्ण कॉन्फिडन्स आसा. आनी ह्या सरकारान लोकां खातीर, आमच्या मर्चंट्सां खातीर जे कोण आपलें घर चलयता, आमचे बाजार चलयता, आनी इतलीं वर्सां म्हापसा मार्केट इज अ सेंट्रल मार्केट फॉर the entire community of Bardes, but not only Bardes, sorry, the entire community of North Goa. सगळे जाण हांगा येता. आमचे फ्रायडे मार्केट एक बरें फेमस मार्केट आसा. दीस पीपल हॅव बीन एम्बॅसेडर्स ऑफ गोवा, एम्बॅसेडर्स ऑफ दीस मार्केट. खंय तरी तांकां एक सपोर्ट दिवचें म्हणून आमी फुडें सरलेले आसा. जायतो सपोर्ट MMAन आमकां दिलेलो आसा. आनी त्याच कारणा खातीर तांकां खंय तरी सरकारान तेको दिवचो म्हणून हे आमदाराचे एक मागणें आसलें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन, आनी तेणें हें पूर्ण केलां आनी पूर्ण करतलो 1 जुना पयलीं. हें म्हाका फूल कॉन्फिडन्स.